नमस्कार. दनपारच्या खबरांत अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. अनुदानित शाळांची व्यवस्थापना शिक्षकांक वेळार पगार दिनात जाल्यार ताचेर सरकार कारवाय करतले. शिक्षकांची वागणूक सारकी नासल्यार ताचेरूय कारवाय करपाचे मुख्यमंत्र्याचे शिनाल. कामुर्ले शाळेन घडल्या तश्यो घडणुको घडपाक जायना हाची शिक्षकांनी जतनाय घेवची. 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वरिष्ठ पुरस्कार दिल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. बरेचशे फावटी एडेड हायस्कुलांतल्यान वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे आमकां प्रॉब्लेम्स आयकूंकूय येतात, वेगवेगळ्यो कंप्लेनी आयकपाक येता. म्हणजे जावं त्यो मागीर टिचर्साच्या बाबतींत किंवा त्यो बाकी एडेड स्टाफाच्या बाबतींत आमी ऑलरेडी म्हणजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा खातीर सुरवात केल्या. बऱ्याच जाणांक दिसता की एडेड हायस्कुलांतल्यान म्हणजे गव्हर्मेंटाचो कांय संबंध ना अशें दिसून आयलां. बट टायम टू टायम आमच्या कडेन जर डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेन आयली आसत जाल्यार कन्सर्न मॅनेजमेंटाक सांगून म्हणजे काल केल्ल्यो सस्पेंड हें तुमच्या लक्षांत आयलां आसतलें. पण अशा पद्दतीची जर इरेग्युलरिटीज आमकां प्रायवेटली सुद्दां जरी कळत जाल्यार, कारण आमी जरी बरी एडेड स्कूल आसतले बट फूल गव्हर्मेंट इन एड ही गव्हर्मेंटूच दिता हें लक्षांत दवरप. म्हणजे संस्था चालकांनी त्याच बरोबर टिचरांनी हें तितकेच गरज आसा. कारण काही संस्था चालक जर पेमेंट दिवपाकूय हयगय करता आसत जाल्यार तांचेरूय बडी मारपा खातीर सरकार वगीर रावचें ना. आनी काही टीचर्स जर संस्था चालकां कडेन जर म्हणजे काही दादागिरी करून भुरग्यांचेर जर तेजो परिणाम जाता आसत जाल्यारूय डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तें वगीर रावचें ना. कुमारजुवेच्या एका सरकारी प्राथमिक शाळेच्या पालक आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन 7व्या दिसा सुरूच. शाळेच्या हेडमिस्ट्रेसाच्या बदलेवयल्यान आंदोलन सुरू केल्ले. राजकीय ढवळाढवळ आनी बदलो घेवपा खातीर तिची बदली केल्या असो पालक आनी विद्यार्थ्यांचो आरोप. फाटल्या 7 दिसां सावन कुमारजुवेच्या एका सरकारी प्राथमीक शाळेचे पालक आनी विद्यार्थी हेडमिस्ट्रेसीच्या बदलेवेल्यान आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक बसल्यात. हेडमिस्ट्रेसीन एका समाज वावुरप्या कडल्यान शाळे खातीर LED टीव्ही घेतला म्हूण थळावो आमदार राजेश फळदेसायान ही बदली करूंक लायल्या असो आरोप पालकांनी केला. आनी आमकां खूब वायट दिसता. तूं इतली बरी टिचर, भुरग्यांकूय बरें केलें, शाळाय तुवें बरी हें केली, भुरग्यांकूय बरें केलें आनी आमी मागता की तूं परत येवची आनी आमकां तूं जाय. कारण एवढंच आहे की आमचा MLA आहे तो त्याने टीचरला ट्रान्सफर केला आहे. काय कारण आहे ट्रान्सफर करण्याचं? कारण शाळेमध्ये LCD घेतली आहे म्हणून. LCD कोणी दिली होती? LCD कोणी समाजसेवक आहे ना, सोशल वर्कर, त्याने दिली होती. आमदाराचा काय रोल आहे याच्यात? आमदाराचा रोल आहे तो ट्रान्सफर करायचा. कोणी दिली तर त्याने त्याचं काय होतं माहीत नाही. ही रेग्युलर ट्रान्सफर आसून म्हजो तातूंत कसलोच वांटो ना अशें आमदार राजेश फळदेसाय सांगता. कारण पळय हे आतां म्हाजेर पळय आरोप केला तुमी आतां त्या आमच्या बाईचे बद्दल, म्हणजे जी आमची मुख्याध्यापिका आसा तेज्या बद्दल तुमी म्हाका विचारता. एक्चुली पयलीं म्हणल्यार म्हाजो कसलोच तितून रोल ना मेन म्हणजे. आनी तो बाईचो म्हणजे टिचरीचो रोल हो म्हाका काय डायरेक्ट येना. ते एज्युकेशन मिनिस्टराच्या थ्रू आनी डायरेक्टर आसा तेंच्या हितून येता आनी ती रुटीन ट्रान्सफर आसा. सो म्हाजो तितून एक काडीचो सुद्दां पयलो हें ना, प्रश्न ना. जाल्यार खंयच्याय शिक्षकाचे बदलेचे अधिकार शिक्षण संचालनालया कडेन आसता. कसलोय विशय आशिल्लो जाल्यार पालकांनी तशेंच शिक्षकांनी संचालकाक निवेदन करूंक जाय आशिल्लें. भुरग्यांक आंदोलनाक बसोवप बरें न्ही अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे म्हणटा. एक म्हणल्यार टिचरीक ट्रान्सफर करपाचें ते डायरेक्टर करतात. वेगळी वेगळी कारणां टिचरांक भुरग्यांक हाडून थंय बसप बरोबर न्ही अशें कितें आसा ते टिचरीन म्हाका रिप्रेजेंटेशन करचें. कितें इश्यू आसा तो सेटल. सो भुरगे म्हणटा तांकां की एडमिनिस्ट्रेसी जाय म्हणून. आमी शिकले, आमी केन्ना ही टीचर जाय आनी हो मास्तर जाय म्हणून मागतालो. तो चॉयस कोणाक ना. ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे गव्हर्मेंट टिचर ट्रान्सफर टिचरींनी खंयूय काम करपाक. इतले मजगतीं काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी आंदोलकांची आझाद मैदानार भेट घेतली. भुरग्यांनी आंदोलन करप सोडून चवथ मनोवची. सरकारान बदली थांबोवंक ना जाल्यार आमी आंदोलन सुरू करता अशें उतर काँग्रेसीन हे वेळार दिलां. आज हांव तुमचे कडेन हात जोडून मागता, कित्याक गणेश चतुर्थी येता. तुमी 7 दीस जाले दिसता म्हाका प्रोटेस्ट करता. आज तुमी टिचर्स डे, आज ताणें तुमकां एश्युरन्स दिला की आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता. तुमी हो म्हाका दिसता प्रोटेस्ट तुमी आज फाटल्यान घेवन घरा वचची, कित्याक ती ल्हान भुरगीं. आज टिचर्स डे
समज चवथ जाऊन जर तर हो विषय मिटना आम्ही येता तुमचे बरोबर प्रोटेस्ट करूया आणि ह्या सरकाराक कंपेल करूया की त्या टिचरीक कित्याक आज भुरग्यांचो डिमांड आहा. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. मुखेल सचिव पियुष कुमार गोयलान पॅडी फील्ड कन्वर्ट करून बांदकाम केल्ल्या प्रकरणांत चवकशी करची. काँग्रेस शिष्टमंडळाचे राज्यपालाक निवेदन. मुख्यमंत्र्याचो OSD आत्माराम बर्वेच्या राज्य माहिती आयुक्त म्हूण नेमणुकेक न्हयकार दिवचो म्हूण विनवणी. राज्यपालान कारवाय करूंक ना जाल्यार राज्य पातळीर आंदोलन करपाची काँग्रेसीची शिटकावणी. See, there were two issues that we went to the Honorable Governor, and both are of gross violation. The first issue is about जे बाब अमित पाटकरान सांगलेला about the property purchased by the Chief Secretary. आणि जेन्ना purchase केली त्या वेळार there is conflict of interest. He has signed as Secretary TCP, and after that subsequently this sale deed was executed. आज the biggest worry for Goans is that our land is being sold, and this sale deed was done for about 2.6 crores. सिरियस क्वेश्चन्स टू द चीफ सेक्रेटरी की बाबा तुवें गोंयची पॅडी फील्ड लँड कशी कन्वर्ट केली आनी तीच जागो तुवें कशी घेतली हाजेर आमी ताका विचारपा आयिल्ले, पूण ताणें आमकां काल फाटल्या दारांतल्यान तो पळून गेलो. सो with that आणि एक issue which the LOP will brief. In that context today we met the governor. आम्ही ताका मेमोरंडम दिला आणि आम्ही ताका सांगला की this is gross violation. इललिगॅलिटीज ह्या चीफ सेक्रेटरीन केल्या ताजेर तुवें कितें ती एक्शन घेवपाक जाय. आमी ताका सांगला की हें जाता तितल्या बेगीन मे बी 8 दिसां भितर तूं हाजो कितें तें डिसिजन हाजेर इन्क्वायरी कर, कित्याक दिस इज सिरियस वायलेशन की आज एका सायडीन सरकार सांगता की गोंयची शेतां आमी प्रोटेक्ट करतले. USP of the BJP party. Second, State Information Commissioner. आमकां सगल्यांक आतां स्पश्ट जाल्लें आसा हो सरकार करप्शनान बुडला. सो कोणूय सिटीजन ऑर आम सादारण गोंयकार जेन्ना RTI फायल करतलो टू कॅच द करप्शन, वो पळय चीफ मिनिस्टराचो मनीस पळय बसला, ही वील टर्न डावन. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळचें ना. असल्या मनशाक एज स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हूण अपॉयंट केल्यार गोंयांक बरें, आम सादारण गोंयकाराक बरें, हें लोकांनी डिसायड करपाचें. सगल्यांक खबर आसा ही इज द मॅन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. सो ह्या सरकाराक प्रोटेक्ट करपाक तो केन्नाच इन्फॉर्मेशन दिवचो ना. इट वील नॉट बी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर, स्टेट नो इन्फॉर्मेशन कमिशनर आसतलो. राज्यभाषा कायद्यान कसलोच बदल जावचो ना. मुख्यमंत्र्याचे मराठी रोमीवाल्यांक शिनाल. हालींच विधानसभा अधिवेशनात सरकाराची भूमिका आपणे स्पष्ट केल्या. तातूंत बदल करपाचो कसलोच प्लान ना. भाई मावजो मराठीचो सहभाषेचो दर्जो काडचो म्हूण उलयल्लो. ते वटेन रोमीवाले राज्यभास स्टेटस मागतात. कांय दिसा सावन पुराय राज्यांत कोंकणी मराठी वाद सुरू आसा. ज्ञानपेटकार दामोदर मावजान राजभास कायद्यांतल्यान मराठी काडून उडोवची ह्या त्यांच्या विधाना वयल्यान मराठीवादी आनी कोंकणीवाद्यां मदीं आरोप प्रत्यारोप तशेंच एकामेकाक दुशणां दिवप सुरू आशिल्लें. मात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या विशीं विधान केलां आनी सरकाराची ह्या विशींची भूमिका स्पश्ट केल्या. राज्यभाषा कायद्यात खंयसरूच बदल करपाचो सरकाराचो विचार ना. राज्यभाषा कायदो जेन्ना केला रोमी कोंकणी डिमांड आहा तेंचे हांवें ते असेंब्लीनूच सांगलां राज्यभाषा कायदो. प्रुडंटा खातीर श्याम फडते. कामुर्ले मुळावे शाळेन चवथेच्या विद्यार्थ्यांक मारबडय केल्ल्या केशीन दोगांय शिक्षकांक टिचर्स डे दिसाच अटक. काल सांजे शाळेच्या वेवस्थापनान त्या दोगांकूय निलंबीत केले. कसलोच गुन्यांव करूंक ना म्हूण तांणी पुलिसेक स्टेटमेंट दिल्लो. मजगतीं मारिल्ल्या भुरग्यांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां आजिलो हॉस्पिटलांत व्हेला. एडमिट करून अजून हांवें ते काडला बेश्टेचे खबर. आतां दोन येयली गुवळ कशी येयली आनी आतां तो फाटीक बीन ताका दुखता म्हणटा तो. हेंच्यानी ताका दिसता म्हाका हेंच्यानी हें करून एडमीट करून ते फुल्ल हें करूंक ना न्हू. आतां कितें प्रॉब्लम आतां कितें आसा काय कळना म्हाका. रिपोर्ट तेंच्यानी ते तेन्ना कितें आमकां कांय कळना भितरलें न्हू. हेंच्यानी तेन्ना कितें रिपोर्ट बी कितें जाय ते करपाक जाय आसलें न्हू. रिपोर्ट बी तेन्ना कितें आसा काय कळना. तेणे बेश्टे एक ट्यूब दिल्लो आनी हें दिल्लेलें बेश्टे एक टॅबलेट दिल्लेली आनी हें केल्लेलें. ते आतां भितून मार कसो कितें आसा तो कळना न्हू.
आनी म्हाका सांग ते दोन ते टिचरी आसा पळय तांकां पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसता. काय अरेस्ट केली करतलीच तो आतां आयज केले म्हणटा करतले म्हणटाले केले काय ना खबर ना. केले ओके. इतले मजगतीं ह्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेकडल्यान तपासात हलगर्जीपणा जाल्या. गिन्यान नाशिल्ल्यान कलमां सारकी लावंक नात. पुलीस निरीक्षका सयत तपास अधिकाऱ्याकूय निलंबीत करचें अशी मागणी थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकारान केल्या. ऑफेन्स जाला तोय क्लियर आहा. सीएमानी उलयलें काल सकाळी 10:30 की कायद्या प्रमाणे कितें ते एक्शन घेतले. आमी हांगा खंयच कॉम्प्रोमायज जावचें ना. जेन्ना इतके सीएमान सांगून ज्या ऑफिसरान ही नेग्लिजिबल सेक्शनार आयल्या ताका खंय तरी कायद्याचें ज्ञान कमी आसा काय कोणाच्या दबावाचेर केला हें सजमून तोच जाणा. आनी हेज्या खातीरूच हांवूय सीएमाक बरयतलो, DGPकूय बरयतलो की असले ऑफिसर हे जे आहा जे सेक्शनां लावची सोडून जनतेक उग्र करपाक, एजिटेट करपाक, NGOक फुडें येवपाक जेका साथ दिवंक वयता त्या ऑफिसरांक सस्पेंड करपाची गरज आसा. रेंव काडूंक खण खात्यान मांडवी जुवारीन 14 झोन थारायल्यात. खण खात्यान ECक अर्ज केला. परवानो मेळ्ळ्या उपरांत रेंव काडूंक सोदतल्यांक खातें परमीट दितले. संचालक नारायण गाड प्रुडंटा कडेन उलयलो. EIA अथॉरिटीन झोनाचें इन्स्पेक्शन केला. एकल्याक वर्साक 1000 क्युबिक मीटर रेंव काडूंक मेकळेक. हय, मांडवी आनी जुवारी न्हंयेंत आमी 14 झोन्स आयडेंटिफाय केले फॉर सँड एक्सट्रॅक्शन. EC ऑलरेडी अप्लाय केल्या. आयज तांचे SIन इन्स्पेक्शन दवरला 14 झोनाचे. वी आर एक्सपेक्टिंग दॅट EC वील बी अवेलेबल व्हेरी शॉर्टली आनी ताच्या नंतर इमिडिएटली आमी मागीर ऑनलायन एप्लिकेशनां घेवपाक सुरू करतले अलॉटमेंट ऑफ सँड एक्सट्रॅक्शन लायसन्स इन दोज 14 झोन्स. जे झोन आमी आयडेंटिफाय केल्ले ते 20 आशिल्ले. जे NIO कडल्यान स्टडी करून घेतिल्ली ते 20 झोन. आतां 20 पैकी 14 झोन क्लियर आसा जे खंय स्ट्रक्चर खंय लागीना अशें. ही लिमीट म्हणल्यार पर पर्सन एका मनशाक एका वर्साक 1000 क्युबिक मीटर. एकदां हें सुरू जालें म्हणटकीच रेंव अवेलेबल जातली. रेंव अवेलेबल जाली म्हणटकीच तो इश्यू सॉर्ट आउट जातलो. आमी हांकां पुलिसांक हाजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे बोटी दिल्ल्या फॉर कंटिन्युअस मॉनिटरींग. तांकां पेट्रोलय आमी दितात. सो ते पेट्रोलिंग कंटिन्युअस चालू आसा. सो त्यामुळे तशे कंप्लेनी रोखडेच आमकां मेळटले ते EC आनी ताच्या नंतर प्रोसेस सुरू जाता. टेन्शन आसा जितले बेगीन जाता तितले ते करपाचे. फाटल्या 6 म्हयन्यान TCPन कोणाकूच हिल कटिंगाचो परवानो दिल्लो ना. मंत्री विश्वजीत परत उलयला. परवाने दिल्यात ते खंय तो मंत्री जावचे आदी DLF प्रकल्पाच्या परवान्याचो रिव्ह्यू खंय तो स्वता घेता. चल्ला ते सारखे नासल्यार खंय एक्शन घेतले. I just want to make a mention that not a single permission of hill cutting has been given by our department in the last so many months. I said last time 6 months. We are going as per what is happening. Kenna you see some people are going to some particular. You have to actually verify which department has given those permissions. You have to verify. And I have already written a letter to Honorable Chief Minister today to please instruct the respective officials. ह्यो सगळे जे दोंगरार तुमकां कितें दिसता न्ही हे सगळे हांव मंत्री जावपाचे पयलीं कन्वर्ट जावन जाल्ल्यो गोश्टी. म्हाजे संबंदीत विशय कांय ना काय डिपार्टमेंटाचे संबंदीत विशय कांय ना. ह्यो सगळे गोश्टी त्या ODPच्या माध्यमांतल्यान जाल्ल्यो गोश्टी. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की भुतानीचो जो कितें विशय आसा ते हांवें सगळे कागदां मागून घेतल्या. म्हणजे मागून घेवन पळय मागीर आमी योग्य तरेन तेजेर वेगळे तरेन सगळें डॉक्युमेंटेशन सगळें कितें आहा ह्यो सगळे चर्चेक घेवपाक. कारण केल्ले कन्वर्जन 200 FSI ते केल्ले ते म्हाका दिसता की इट हॅज बीन डन वेर इन द ओल्ड ODP. दॅट टायम मिस्टर क्लिओफास वॉज द चेअरमन ऑफ दॅट कॉर्पोरेशन. म्हणजे नॉट नाव, इट्स डन इन द पास्ट. हे सगळे गोश्टी पळोवंक गेल्यार बेश्टे तुमकां सांगपाक म्हजो प्रयत्न कितें आहा की फॅक्च्युअली कोणी तरी म्हायती काडपाक जाय की बाबा खंयची गोश्ट केन्ना जाल्या, कोणी परमिशन दिल्या. ह्यो सगळ्या गोश्टीचेर आमकां लक्ष घालून वेगळे तरेन आमकां कारवाई करपाक जाय. आयज DLF कंपनीचे जे फायल जे आसा द परमिशन्स गिवन टू DLF आर बींग रिव्यूड बाय द गव्हर्मेंट. इफ दे हॅव रुल्स एज पर रुल्स एंड रेग्युलेशन्स
we'll honor them. But the same thing will be brought to the government. Government has called for all the information regarding these files, and also I will go through it in myself in detail along with the officers. जो तो गोंयान सेटल जावंक सोदता तशें शक्य ना. अति अर्बनायज केल्यार गोंयचो ब्रँड इबाडटलो. सरकाराचो कंट्रोल जाय, स्पश्ट धोरण जाय. ऑफिसरूच जमनी घेवंक लागल्यात. सरकारान रियल इस्टेट वाल्यांचेर आनी ऑफिसरांचेरूय कंट्रोल दवरचो. उत्पलाचो सरकाराक आलाम. ना हांवें बेसिकली कितें म्हटलां की गोंयाचो गोवा ब्रँड आसा, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार तो ब्रँड इटसेल्फ गेट्स हर्ट्स. गोंयान कितें आसा, ग्रिनरी हे आमकां सगळें प्रिजर्व करूंक जाय. आनी हे जर व्हडले रेजिडेन्शियल हे आयल्या, वी आर कॉजिंग सप्लाय ड्रिवन ऑर इंडियन फूल जो गोंयान येवपाक जो डिमांड आसा, प्रत्येक दिल्लीचो मनीस गोंयान येवपाक सोदतलोच. बट दॅट डजंट मीन वी हॅव टू एनेबल इट. म्हणून एक खंय तरी हे लिमीट करपाक सरकारान एक धोरण हाडूंक जाय, वेर सायज ऑफ द प्रोजेक्ट बी ऑल दॅट इज कप्ड, सो दॅट मासीव इन्फ्लक्स अननेसेसरी आमी तयार करना. वी डोंट वॉन्ट टू बिकम अनदर अर्बन सेंटर. इंडियन अर्बन सेंटर्स आर मोस्टली नॉट प्लॅन्ड, फक्त केओस आनी ट्रॅफीक. तशें गोंय गेल्यार गोंयचो ब्रँडूच वता. सो म्हणून आय एम वरीड फॉर दॅट. एंड इन दॅट रिगार्ड एक कितें तरी धोरण की खंयचोय प्रोजेक्ट आसलो जाल्यार इट हॅज टू हॅव सम लिमिट्स, सायज लिमीट, नंबर ऑफ युनिट्स सगळें लिमिटेड करूंक जाय, सो दॅट द इम्पॅक्ट इज मिनिमम. लायक खंय तरी प्रोप्रायटी IAS IPS आसा पळय, दे टेक द शेप. माय फादर यूज टू से की कसलो एका बाटलेचो शेप उदक कशें घेता तशें IAS घेता. सो ते प्रोप्रायटी हॅज टू बी मेंटेन. आनी हे सरकारान क्लियर करचें पडटलें तांकां की इवन कितें पेपर वर्कान सारकें सुद्दां असलें तरी सुद्दां प्रोप्रायटी सेज दॅट कन्वर्टेड लँड जातून तेच हे आसा एज अ ऑफिसर बसतात, दॅट फुडें वचून विकत घेतात. दीस इज नॉट करेक्ट. आनी खंय तरी हाचेर लायन हॅज टू बी ड्रॉन बाय द गव्हर्मेंट. तांकां क्लियर मेसेज वचूंक जाय की दीस इज नॉट टॉलरेबल. म्हादयचेर कर्नाटकाक मोठो धपको. राष्ट्रीय वायल्ड लायफ बोर्डान केस कोर्टान म्हूण सांगून कळसा बंडुरा प्रकल्पाचो अर्ज फुडें धुकल्ला. तो मेरेन कर्नाटकाक म्हादय प्रकल्प चालीक लावंक मेळचो ना. प्रकरण कोर्टान आसा मेरेन कर्नाटक हुमकळे. गोंयचे प्रकल्पांक हरकत. गोंयची याचिका सुप्रीम कोर्टांत आसा. कर्नाटकच्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाक मोठो धपको. नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्डान कळसा बंडुरा प्रकल्पाक मान्यताय मागपी कर्नाटकाचो अर्ज धुकल्लो. प्रकरण कोर्टात प्रलंबीत आसा. ताचेर रजाव दिवन मान्यताय धुकल्ली. प्रकल्पाक नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन प्राधिकारणीन आपले म्हणणे अजून स्पश्ट केल्ले ना. ताचेय रजाव. टायगर कॉरिडॉरांतली जमीन उदक वळोवपाक, बांद घालपाक, पंप हाऊस उबारपाक, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, पायपलायन आनी लायटीची लायन घालपाक वापरितले. ताचेर नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन प्राधिकारणीन आपले म्हणणे मानिल्ले ना. प्रकरण कोर्टा मुखार प्रलंबीत आशिल्ल्याचे रजाव दिवन नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन प्राधिकारणीन आपले म्हणणे स्पश्ट केल्ले ना. मजगती गोंय सरकारान प्रकल्पाक हरकत घेतल्या. गोंयची याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबीत आसा. ह्या सगळ्या कारणांक लागून नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्डान मान्यताय धुकल्ली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.